मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सुरेखोळ्याच्यो हेडलायन्स। गोंयांत निकालाचो बोवाळ, राज्यांतलो म्हत्वाचो आनी उमेदवारांचो उमळशिकेचो दीस। निवडून आयिल्ल्या उमेदवारांची पळोवपाक मेळ्ळी उमेद आनी आश्वासनांचो आयलो पावस। काणकोणा वाठारांत घरगुती झगड्यात चुलत भावाचेर पारय आनी कोयत्यान हल्लो। 23 वर्साचो तरणाटो गंभीर जखमी, ताची परिस्थिती गंभीर, जीएमसीत चल्ल्यात उपचार। जगभरातली फामाद फातर्प्या कन्याचे जात्रेक जाल्या सुरवात, भाविकांच्या उमेदीक आयला होतो। गोंयांतलेच न्हय तर जगभरासावन लोक देवीच्या दर्शनाक हजर। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। वेंचणुकेचो निकाल गांवगिऱ्या गोंयांतल्यान आयला। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजपान जिखून उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय म्हालांनी स्पष्ट भोवमत मेळयला। मजगतीं काँग्रेसीन सालसेटात आपली पकड घट्ट केल्या। आता थळाव्या शासनाचेर आनी फुडें वचपाचे मार्गाचेर लक्ष केंद्रीत जाल्ल्यान निकालांतल्यान एक बळिश्ठ राजकीय संकेत मेळटा। गोंय जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो निकाल आता मुखार आयला। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत स्पष्ट भोवमत मेळून भाजपान निर्णायक कामगिरी नोंद केल्या। गांवगिऱ्या मतदारांनी खर आवाहन दिवन राज्यभरांतल्या प्रतिस्पर्ध्यांक परस पक्षाक मुखार दवरला। दोनूय जिल्ल्यांनी भाजपान भोवमताचो आंकडो हुपून काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आनी हेर दावेदारांक मात करून प्रबळ शक्त म्हणून मुखार आयले। राज्यांतल्या थळाव्या संस्थांनी भाजपा युतीक व्यापक तेंको आसा अशें निकालांतल्यान दिसून येता। गांवगिऱ्या गोंयांतल्या राजकीय हवामानाचे प्रतिबिंब म्हणून ह्या निकालाचेर बारीक नदर दवरतात आनी फुडल्या राजकीय समीकरणाचेर तांचो परिणाम जातलो अशी अपेक्षा आसा। आता निकाल आयिल्ल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जिल्लो पंचायत संस्था स्थापन करपाचें लक्ष वचपाक लागलां। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार। आयज 22 डिसेंबर राज्यांतलो म्हत्वाचो आनी उमेदवारांचो उमळशिकेचो दीस म्हणपाक हरकत ना। गोंयांत वेंचणुकेचो बोवाळ सोंपल्या उपरांत पुराय सेक्युरिटीत मतदानय जालें। आता निकालाचो बोवाळ जालो। पळयात निवडून आयिल्ल्या उमेदवारांची उमेद आनी तेच बरोबर कितल्योश्योच प्रतिक्रिया आयल्यात तांचेर मारूया एक नदर। तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, आमच्या इलेक्शनाचे जे प्रभारी असले आमचे खासदार सदानंद शेठ ताडावळे, तसेच आमच्या इलेक्शनाचे आमच्या मतदारसंघाचे प्रभारी संतोष मरीक, तसेच आमकां सदांच मार्गदर्शन करपी वल्लभ सरकार, आमचे मंडळ अध्यक्ष कस्तूप पाटणेकार, आमचे माजी आमदार माजी सभापती राजेश भाई ज्यांनी खूप काम केल्लें आसा, तसेच म्हज्या सगळ्या असंख्य पाचूय गावातल्या कार्यकर्त्यांचे ज्यांच्यांनी जीव तोडून केलेले आसा, जे कुठच्याच अपप्रचाराक बळी पडूंक ना, हांव सगळ्यांचे 13,500 मतदार ज्यांच्यांनी वोट केला त्यांचे मनापासून आभार मानता। फ्रेंडली फाईट बरी झाली ना, आपण सगळ्याकडे झाली ती फ्रेंडली फाईट। राय पासून आमचे मेन आले ती फ्रेंडली फाईट काय नाही ना। आता एक लोकांमध्ये जे फुटकान थोडेशे बीजेपीचे मनीस नावेली जिखलोले, मुखान जिखलोले, आज म्हाका दिसता लोकांनी एक निर्णय घेतलेलो आसा आनी आज बाब देनी जिखलोलो आसा। जायते देवाचे मनीस येवन थिंगा बसलोले, लोकांक चेंज करपाक बसलोले, मुखेलमंत्री आयलो, दिगंबर बाब आयलो, जायते आयले, पूण म्हाका दिसता देवाक जाय तशें जालें, बाब देनी जिखलो। आनी हेज मुखार म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष इज व्हेरी स्ट्रॉंग। नीती ही लोकनीती आसूंक जाय, लोकांक समाधानाची नीती आसूंक जाय। आनी म्हाका दिसता की 70चे जनतेन जे केला आमी केन्ना विसरूं शकना, असो रिजल्ट आमी केन्नाच पळोवंक ना। आनी हे रिजल्ट जो आयला हो 70ची प्रजाचो रिजल्ट आहा, तेंचो आवाज आहा। तो आवाज मुख्यमंत्री, पार्टीचे अध्यक्ष आनी विधानसभेन पावोवपाचें काम हांव करतलो। म्हाजे लोकांचेर न्याय जावंक जाय, म्हाजे लोकांची सेवा जावंक जाय, ते समाधान आसूंक जाय, तरच हांव समाधान आसतलो। विक्ट्री आयली, लोकांनी दिली विक्ट्री, आमी कांयच केलें ना। लोकांनी जो कौल दिला त्या आदाराचेर आमी फुडें वचपाचो राजकारणान आमचो प्रयत्न आसतलो। हांगा लिडर कोण ना, आमी सगळे सामान्य व्यक्तिमत्व, आमी सगळे एकजूट रावन एका परिवार सारखे 70ची जनता काम करतली आनी एकमेकाक सांबाळपाचें काम आमी करतले। परत एकदां हांव सांगता, पुलिसाचो वापर 70रीन जावचो ना, हे तुमी मिडिया छापा। 70रीन लोक एकत्र येवन आपलो विशय सोडयतले। देवस्थानाचो विशय आसूं, लोक सोडयतले।
आनी कसलो विशय लोक चडयतले. खातीर आमच्या अमित देविदास आसनोडकर आमचो जो कॅन्डिडेट सुकूर मतदारसंघाचो आशिल्लो ताका हार्दिक अभिनंदन. हार्टियस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू हिम ऑन अ व्हेरी गुड विक्ट्री. सुकूर मतदारसंघ म्हणटात तो झेडपी खातीर 4 पंचायती लागतात. सुकूर आमची पर्वरी मतदारसंघ, सालिगांव आनी गिरी आमचे बाप केदाराची मतदारसंघ आणि पार्रा जी कलंगूट मतदारसंघ. हे 3 आमदार आमी तिगूय जाण बरोबर रावन जे अमिताक बॅकिंग दिल्ले तातूंत पूर्ण तरेन फुडें वता आसतना आज खूब खोशी भोगता की आज ही विक्ट्री आसा ती लोकांची विक्ट्री. ह्या विक्ट्री खातीर म्हाका दिसता जेन्ना झुजताले तेन्ना खूब जाणांनी अप्रचार केलो, खुबशे भितरलेच भेदी जाले. सगळ्या जाणांनी एकूच दाखयले की बाबा केदाराक, मायकलाक, रोहनाक आमी शिकोवया म्हणून हो प्रयत्न आशिल्लो आणि लोकांनी म्हाका दिसता पूर्ण तरेन हो उत्तर तांकां प्रामाणीकपणान दिल्लें आसा. ह्या मार्जिनान 57.8% मार्जिन सुकुरान काडप झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीक इज अ व्हेरी क्लियर मॅन्डेट गिवन टू अमित अस्नोडकर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. पूर्ण श्रेय जशें आमचे बाप केदारान म्हणला, आमचे कार्यकर्ते, आमचे मंडळ, आमची महिला मोर्चा, आमचे सगळो मोर्चा, आमचे पंच मेंबर, आमचे सरपंच, आमच्या सगळ्या लोकांनी ज्या तरेन दीस रात वावुरल्या, कॉर्नर मिटींग जावं बाकीच्या हाका तांणी सगळे सोडून जे तरेन आयला तातूंत पूर्ण तरेन जसो तांणी आमचेर आशिर्वाद दवरिल्लो तसोच आज आमच्या कॅन्डिडेटाचो आशिर्वाद दवरला. आणि ज्या तरेन आमचे पंच मेंबर आणि सगळे कार्यकर्ते जशें वावुरले आपले स्वताचे इलेक्शन म्हणून, त्या हातून म्हाका दिसता सगळ्यांक तांकां पयलें अभिनंदन करता की तांची सगळ्यांची विक्ट्री, अमिताची विक्ट्री म्हणल्यार सगळ्यांची विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टीची विक्ट्री. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुलामळ गांवडोंगरी काणकोणा घरगुती झगड्यात चुलत भावाचेर पारय आनी कोयत्यान हल्लो जाल्ल्यान 23 वर्साचो मधू जोरे हो तरणाटो गंभीर जखमी जाला. ताचेर जीएमसीत उपचार चल्ल्यात. पिडेस्ताच्या घरच्यांनी कागाळ दाखल केल्या. म्हागे नांव दाऊद जोरे, फुलामळ, घर म्हागेलें. सकाळीं कितें जालें 11:30 सुमार उल्हास नायक म्हणटा आमगे रायडें येयलो. तेगे रेडे शेणलो म्हणल्यार आमगे मशा तेणें येवन पळयलो जाल्यार आमगे मशींतल्यान ना. मागीर कितें म्हणून पावलो तो बॉम्बो जोर तेजें घर खंय काडून पावलो. तशें म्हाजो भाव आनी उल्हास तें काडलें आनी ते भाव ताका दाखोवपाक गेलो उल्हासाक तेजें घर खंय तें मधू दाखोवपाक गेले कडेन ते दिपक म्हणटा तेणी मधूचो फोन काडून गेलो. तूं हिंग कितें तेज्या वांगडा दाखोवपाक येलो म्हणून, आमच्या घर कितें दाखोवपाक येलो अशें म्हणलें आनी मोबायल काडून गेलो. मोबायल काडून घेतकीर मधू काडलो तो उल्हास थिंगाच रावलो. मधू काडलो आनी सकयल येयलो म्हाका सांगपाक अशें जालें म्हणून पावलो. आपूण वयर गेलो आपल्या दिपकान मोबायल काडून गेलो. मोबायल काडून घेतल्यार बरें हांव विचारता म्हणल्यार हांव गेलो मागीर वयर परतून. जाल्यार दिपक म्हणल्यार भायर यो, भायर म्हणल्यार भितर आंगणा आहलें भायर यो म्हणल्यार दिपक. आतां मधू मोबायल कित्याक काडून घेयला तो मोबायल दी म्हणलें. कळ्ळो तुका ना आपूण दिना म्हणून पावलो. तूं जाता तें म्हणून पावलो आपूण मोबायल दिना. ओके म्हणल्यार मोबायल हे उलयता तोंडा तोंड जाता तेंगे बॉम्बो जोरे आनी जानू जोरे दोगांच्यांनी आनी दिपकान लागून तिगांचे अटॅक केले मागे भावाचेर. तुका हाती हे गेले पारय आनी कोयती आनी हातीचेर घाय गेलो. तकली फोडली भावाची पुराय डॅमेज आनी हिंगाय तोक मारले दोळ्या कडेन आनी अशें करून जालें. तेजे नंतर मागीर आमी कंप्लेंट केली 102 फोन केलो. तेजे नंतर मागीर हॉस्पिटल व्हरलो काणकोण हाडटकीर मागीर काणकोण ताका मडगांव वयलो. मडगांव सावन जीएमसी धाडला. ते भाशेन मागीर कंप्लेंट दिली आनी ते आतां रजिस्टर करता कंप्लेंट. ओके नाव कंप्लेंट कोण कोणाचेर केलें? दीपक जोरे, बॉम्बो जोरे आनी जानू जोरे. एक जाणांचेर. फुलामळ गांवडोंगरी न्हू? फुलामळ गांवडोंगरी. तेंच्यान असं मारला की सामको आनी कोणा अशें आनी मुखार जावपा न्हू अशें. आनी वयल्यान वॉर्निंग दिला तुका जितू मारतलो म्हणल्यार मारतले म्हणून 100% मारतले. लास्टा वयल्यान सांगता अटेंड म्हणा तेंचे कित्याक तेंचे करेक्ट एक्शन जावपा जाय. जाते कर तुमकां मारतो म्हणल्यार मारता. आज मागीर भावा मारला फाल्यां म्हाका मारतले ते. आनी आमी एकले कामां वचपाचे भुरगे आमी भाव तेंगे अशें करून कोयती बी मारपी बापोल भावत न्ही? बापूल भाव ते कित्याक पयलीं वाद कित्याक लागून? वाज काय ना गोरवां बिरवां एकामेका वयता अशें वाज ते करत रावतात. तेंगेली गोरू ते सोडून गेल्या सांगले तांकां तेंगे मोशी आहा ते गायी आहा ते आमी सांगता बाबा तुमगे आमगे पाड करता सो तुमी बांदून दवरात जाता ते कर म्हणटा ते कंप्लेंट करता. आमगे जाता ते कर दादागिरी उलयता दादागिरी करता सद्या आख्खे आमगे गांव फुलामळाचे गांव आहा पळय फूल तितून फूल दादागिरी करता ते तिगून ठिकाणी दादागिरी. आज दादागिरी करून लास्ट म्हाज्या भावान तेंच्या मारलो. आज
आता पण आम्ही सुद्धा सेफ ना भुरगे आमपासून सेफ ना कोणाकडे सुटले आणि किती केले त्यांच्या मुडी सेफ ना आला मागे भाव हे झाले शिवाय त्यांना सोडप ना आम्ही किती करपाचे मागे भाव रिकॉल जायना ते पण आता हँड फुल फ्रॅक्चर हँड काही यूज जायना ते गेलो आणि तसंच आता फुल माइंड फुल तेजे फुल मारून पारे मारून खंय मारून काबार करून दवरला न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करपा ते वयले आसा ते किती जातले आमकां खबर ना मेंटल बेबी जातलो नाल्यार कितें काय खबर ना. फामाद पर्यटन राज्य म्हण वळख आशिल्ले माणकुले गोंय आतां गुन्यांवांचो अड्डो जावपाक लागला काय कितें? चोरी, मारहाण, खून प्रकरणांनी भर पडत आसा. खरेच ह्या गुन्यांव करप्यांक कायद्याचो भंय ना काय सरकार हांचेर दखल घेवपाक अपेशी थारला? राज्यांत प्रस्न उप्रासल्यात. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. जगभरातली फामाद फातर्पेकान्नीची जात्रेक सुरुवात जाल्या. भाविकांच्या उमेदीक ओतो आयला. गोंयांतलेच न्ही तर जगभरात सावन लोक देवीच्या दर्शनाक पावल्यात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अमरावती फुटबॉल लिगाची निमाणी मॅच आमोणा ग्रामपंचायत मैदानाचेर एव्हेंजर्स स्ट्रायकर्स आनी किंग्स वॉरियर्स हांचे मदीं रंगली. किंग्स वॉरियर्स 1-0 अशा गोल फरकांनी जैतिवंत जालो. राज्यातल्या खेळा उदरगतीचेर सरकारान लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचेर मुख्यमंत्र्यान आपल्या भाशणात भर दिलो. पळयात. स्पोर्ट्स कोटाचो आता कोटाय वाडपाक लागलेलो आसा आणि ऑलवेज विल गिव द प्रिफरन्स इन ऑल द कॅटेगरीज. इट इज अ रिजर्वेशन फॉर द एडमिशन्स ऑल्सो अँड इट इज अ रिजर्वेशन इन द जॉब कॅटेगरी ऑल्सो. ह्या जॉब कॅटेगरीत सुद्धा स्पोर्ट्स कोटा आसता आणि तो कोटा आता आम्ही दिवपाक लागलेले आसा. आणि इन फ्युचर आम्ही एकदा म्हणटा की जनरल कॅटेगरीत जर सपोज 40 पडले जाल्यार एखाद्याक नोकरी मेळना, बट तोच भुरगो जर स्पोर्ट्स कोटात आसत जाल्यार तो थंयसर 35 पडल्या उपरांत सुद्धा तो जावन वता. विशेष करून दोज वर द यंग बॉयज हांव पळय चॅक करतालो, दोज वर अंडर 30 मार्क्स गेटिंग दे आर सिलेक्टेड फॉर द PSI. मागीर ते फिजिकल पास जाता कशें जाता ते तेजेर डिपेंड आहा. ताज्या खातीर ह्या सगळ्या भुरग्यांनी जे रुटीनली खेळटात तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो अश्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी पळयता की various games which were eligible for the state and national level, it is various games which are eligible for the Olympics. या हातूंतल्या सगळ्या जाणांनी खेळपाक म्हणजे इन्क्लुडिंग फॉर नाव द लगोरी अँड लंगडी ह्या सारकिले स्पोर्ट्स सुद्धा हे जाका ऑलिम्पिकात आमी नॅशनल गेम्सात ताका रिकॉग्निशन मेळ्ळें आणि इन फ्युचर एट स्टेट लेवल्स ते प्ले करता. त्या कॅटेगरीत सुद्धा जर तुम्ही वचत जाल्यार यू विल गेट द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अँड वीच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर युअर करियर पर्पज. आणि ते जर आमी घेवपाक शकले आसत जाल्यार तातूंतल्यानूय बी खूब बरें करियर जावपाक शकता. त्या आमोण्यान जितके भुरगे आहा
इतके सगळे जाण ग्रावंडार आसात हे पळोवन एक खूब बरें दिसता कारण खूब जाण भुरगे ह्या निमित्तान फिजिकली फीट उरतले कारण बरेचशे जाण अदरवायज जाल्यार खेळोंक येवचे नासले पण ग्रावंडार येयल्या म्हटल्या उपरांत केन्ना तरी पांयांनी एक फुटबॉल मारलो हे थोडेशे खेळान दिसता आणि फॉर द यंग जेनझीज आमी जाका म्हणटा जे फक्त मोबायलान अडकून उरतले असले ते फुटबॉलाचो एक आवड क्रिएट जावन हांगा खेळपाक लागल्या हांव खरोखरूच ताका सगळ्या जाणांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि फिटनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि ती फुटबॉला खातीर सातत्यान चड फिटनेस सगळ्या जाणांची उरूंक शकता. जशें आमी एक सेपरेट ट्रेंड तयार जाल्लो आसा आमच्या आमोण्या गांवा भितर कित्याक असो ट्रेंड म्हाका दिसता सादेपणी आमी केन्नाच हांगा पळोवंक नासलो पण जे उत्सवान सगळे तुमी धाकटे भुरगे तशेंच व्हडले सगळे इनवॉल्व जावन जे हिसपान म्युजीक लावन सगळे जाण जे तुमी एन्जॉय करताले आनी टुर्नामेंट जे दोनी टिमी भितर एक बरी मॅच जाली. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. फुडले 7 दीस सुके हवामान, नितळ मळब आसतले. सकाळी आणि राती दव आणि धुके पडटले. देखून प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. या सप्तकांत लेगीत तापमानांत व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. सकाळी आणि राती थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपारा खर उष्णताय आणि नितळ मळब आसतले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. मंगळारचे तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. फुडले 7 दीस सुके हवामान, नितळ मळब. सकाळी आणि राती थंडसाण, दव आणि धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. दनपारा जाणवतली उष्णताय. तापमानांत व्हड बदल ना. मंगळारचे तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.